कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मडगाव शारासयत फातोर्डा मायणा कुट्टरे आणि पुराय साश्र दर्यादेगेची जापसालदारकी सांबाळपी मडगाव उजो पालोवपी दळान वर्साच्या सुरवेक देखदिणी कामगिरी केल्या। दळान जानेवारी आणि फेब्रुवारी म्हयन्यात एकूण 131 आपत्कालीन घडणुको हाताळ्या। या घडणुकांनी 51,16,000 रुपयांची मालमत्ता वाटोवपाक मडगाव उजो पालोवपी दळाक यश आयला। In January, we have received 65 calls. Okay, in this property lost is 5,15,000 and property saved is 22 lakhs. In February, we have received 66 calls. In this, out of 66, 47 are fire calls and 19 are rescue calls. So property lost in this calls is 4,60,000 and property saved is 29 lakhs 16,000. केदे व्हडले आपत्कालीन परिस्थितीक हाताळपाक मडगाव उजो पालोवपी दळ सक्षम आसा। दळ अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज आसा। दळाकडेन 12,000 लिटर क्षमतेचो बावजर, 4,500 लिटर क्षमतेचो वॉटर टेंडर, 35 मीटर उंचाई मेरेन पावपी एरियल लॅडर प्लॅटफॉर्म, क्विक रिस्पॉन्स 4x4 वाहन, मोटरसायकल युनिट, मोटरा सयत रेस्क्यू बोट, तशेंच उजो पालोवपा खातीर झाडांच्यो कांयो मोडपा खातीर आनी बचाव कार्य करपाक जाय आशिल्ल्यो सगळ्यो साधन सुविधा मडगाव उजो पालोवपी दळाकडेन उपलब्ध आसात, अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी हेरकुलोना हिल सोजा हांणी दिली। आमची गाडयो 2 वॉटर टेंडर आहा। एक दोन्ही वॉटर टेंडराक एक बावजर आहा। दोन्हीच्या भितर एक बावजर म्हणजे 12,000 लिटरांक उदक आसता ती आनी दुसरी गाडी आसता 4,500 ती ल्हान। तिसरी आमची गाडी म्हणटले क्विक रिस्पॉन्स, ल्हान एक गाडी आहा 4x4 हेजी पावराची। सो ती गाडी मिस्ट टेक्नॉलॉजीची चलता। मिस्ट टेक्नॉलॉजी ताका फोम आसता, उदकान आनी फोम, आनी जेन्ना ऑयल फायर्स बी जाता गाडयांक इमिडिएट जाता ती धाडून जाता। चवथी गाडी म्हणजे आमची एरिया लॅडर प्लॅटफॉर्म। एरिया लॅडर प्लॅटफॉर्म ही स्पेशल गाडी रेस्क्यू करपाची। अबाउट 35 मीटर आमच्यान बिल्डिंगेची वचून जाता। एक बुलेट आसता, ती बुलेट म्हणजे मिस्ट टेक्नॉलॉजीची, ताका बॅक टॅक आसता, फाटल्यान घालून प्रेशर आसता, प्रेशर हे करून इमिजिएटली गाडयांक बारीक बारीक ऑयली फायर, व्हेकल्स फायर तेच्यान हे करूंक जाता। आनी एक म्हणटा ती जिप्सी म्हणटा यूज करपाक केन्ना गरज पडली आमचे स्टाफा व्हरपाक, ती स्टाफा व्हरपाक झुप ती यूज करता। ओके, आनी एक रेस्क्यू टेंडर आहा। रेस्क्यू टेंडर म्हणटा व्हडली गाडी ती गाडयांक उदक आसना, व्हडली रेस्क्यू इक्विपमेंट आसता। रेस्क्यू इक्विपमेंट म्हणटा हायड्रोलिकाचेर ऑपरेट करपाक, काटिंग ब्रेकिंग कितें करपाक आहा ते गाडयांत आसता। दुसरे गाडयांत आहा अशें नांव म्हणना। केदी वर्ड एमर्जन्सी येऊ, आमचो दळ 24 तास तयार असता। आमच्यान जाता ते तरेन आमी लोकांची मजत करपाक सदांच तयार असतात। लोकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा म्हण उजो पालोवपी दळाचे दक्षिण झोनाचे डिव्हिजन ऑफिसर फ्रांसिस्को मेंडिस हांणी सांगले। आमी म्हणटा की लोकांक सांगूंक सोदता की केन्नाय कितें जालें, बारीक पासून कितें जालें जाल्यार इन्सिडेंट जाल्यार आमकां ताबडतोब जाता तितले बेगीन इन्फॉर्म करपाक जाय। आनी कितें आमचो नंबर म्हणटा तो एक्चुअली आतां मडगांव एरियान आसा, मडगांव एरियाचो एटलिस्ट नंबर खबर आसपाक जाय। आतां तुमकां खबर आसा सगळ्यांक 101 आसा आमगेलें टोल फ्री नंबर, 100 पुलिसांक वयता, मागीर 112 आतां ऑपरेशन स्टार्ट जाल्लो आसा। सो लोकांनी ह्या फोनाचेर फोन करून बेगीन सांगपाक जाय आमकां। बेगीन सांगलें म्हणटकच फॉर एज अ फायर डिपार्टमेंट एवरी सेकंड्स काउंट। आनी इन्फॉर्मेशन पळय दिता तेन्ना सारकी इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय। सारकी इन्फॉर्मेशन एक्झॅक्टली खंय लागला, उजो खंय लागला, एड्रेस कितें, मेन बिझनस कितें आसा, कसलें समथींग हॉटेल आसा जाल्यार एक पोस्ट ऑफिस आसा आनी कसलें ऑफिस सांगलें जाल्यार तुमच्या बिल्डिंगेच्या सायडीन आसा तेन्ना आमकां मातशें बऱ्याक पडटा। एक्झॅक्ट एरिया सांगला जाल्यार आनी कित्याक उजो लागला तो, कित्याक उजो लागला तो जाता जाल्यार सांगल्यार बरें आमकां। कित्याक आमकां जर सांगलें कित्याक उजो लागला तर आमी प्रिपेर्ड वयता हांगाच्यान इक्विपमेंट घालून। आतां तुमकां खबर आमचे कडेन BA सेट आसता, केमिकलूय सुद्दां आसता गाडयेन। सो इन केस तो व्हडलो उजो जालो, बिल्डिंगेन भितर पावस लागला, आमकां प्रिपेर्ड BA सेट घालून आनी कसले इक्विपमेंट घालून रेडी करून
अशें आमी रेडी जावन वयता. गौरंग प्रभू मलकर्णेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.